महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हांचो पराजय करून दक्षिण कराड मतदारसंघात भाजपाचे डॉक्टर अतुल भोसले निवडून आयिल्ले खातीर मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी तांकां परबी भेटयल्या। महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके वेळार मुखेलमंत्री सावंतान तांचो प्रचार केल्लो। फाटलीं 30 वर्सां डॉक्टर भोसले हांच्यांनी शिक्षणीक आनी सामाजीक मळार म्हत्वाची भूमिका केल्ली आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। डॉक्टर अतुल भोसले हे जे कराड दक्षिण मतदारसंघातल्यान जे पृथ्वीराज चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात निवडून आयल्या। सो मोठ्या मताधिक्यान ते निवडून आयल्या। त्या निमित्तात तांच्यांनी आपले सहकारी श्री चंद्रकांत देसाई हांकां मुद्दामून आज फेलिसिटेशन करपा खातीर सांखळे हांगासर धाडल्या। हांव परत एकदां अतुल भोसले हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। अतुल बाबा भोसले हांचे कराडात गेली 30 वर्सां सातत्यात एड्युकेशन आणि सहकार क्षेत्र हातूंतल्यान खूब मोठें काम आसा। पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यानी 40 वर्सां राजकारण केलें, बट त्या कराडात तांच्यांनी कांयच करूंक ना। प्रचाराच्या निमित्तात हांवें लोकांक एकूच आव्हान केल्लें की पृथ्वीराज चव्हाणाक आतां घरा धाडात, तांची रिटायरमेंट घेवपाची वेळ जाली। लोकांनी तें आयकलें आनी फाटल्या 2 फावटी अतुल भोसले हे इलेक्शन हारलेले आनी हे फावटी अतुल भोसले हे जवळपास 40,000 मतांनी निवडून आयले। हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता। तेंच्यांनी मुद्दामून तेंच्यांनी म्हाका फोनूय केल्लो, ते स्वता येवपाचे आसा, पण आज तेंच्यांनी मुद्दामून तेंचे श्री चंद्रकांत भोसले यांचे सहकार्य तांकां हांगा धाडले। ते आमचे गोंयकार आसात। चंद्रकांत देसाय ते गोंयांतले आसात। ते हांगासल्यान स्टेनोग्राफर म्हणून त्यांच्या शुगर फॅक्टरीत गेल्ले, पण आज त्याच शुगर फॅक्टरीचे चेअरमॅन म्हणून काम करता। अतुल बाबा कराड हा पळय न्ही, तांचे सगळे ऑफिस तोच सांबाळटा। नाही माझे कितें ना हे हांव हांगसरल्यान गेलो इंग्लीश स्टेनोग्राफर म्हणून एक शुगर फॅक्टरी आणि तेंचे आणि ते शुगर फॅक्टरी तसली शुगर फॅक्टरी हांव चेअरमॅन म्हणून आणि ते चॅरिटेबल ट्रस्ट जे आहा थंय म्हणजे मेडिकल कॉलेज कराड हेजो हांव डायरेक्टर आसा।